मायनिंगाचो इशू आम्ही काडिल्लो हय की बाबा मायनिंगाचें कितें जाता सोल्युशन हे स्टेटा कडच्यानूच येवचें पडटलें अशें सीएमाचें म्हणणें आशिल्लें आतां एक्झॅक्टली तें कितें ताजो म्हाकाय बी आय डिड नॉट एलॅबोरेट बट ही फील्स दॅट नथींग इज कमींग फ्रॉम द सेंटर स्टेट वील हॅव टू डू समथींग तें हांवें ताका विचारलें केन्ना काय म्हणून लोकसभेचें इलेक्शन जावन काय म्हणून ना तेजे पयलीं संजीवनी साखर कारखानो साळगांव आनी काकोडा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट पंचायतीची टॉयलेट बांदपाची फी एसएजी कामगारांची पगार वाड असले बाकीचे विशयूय बसकेन आयले. संजीवनी साखर कारखानो जो आहा तो आमी आतां एग्रीकल्चराच्या अंडर घेतलो. तो पयलीं आरसीएस आहलो कोऑपरेटीव तो फार्मरांची मागणी ती आमी एग्री जाल्या. सो वी आर ट्रायंग टू completely rehaul the factory under RKBY because that entails 60% support from the center. The facility at Saligaon and Kakoda, both these garbage treatment plants also have been okayed. Kakoda it is around totally around 4,000 crores, 400 crores, 408 crores, and the other expansion is costing another 180 crores. पहिलो fees आशिल्ली 10,000 for general sulab, 10,000 for general people, and OBC for 5,000 and SC ST for 2,500. Now that 10,000च्या जाग्यांतल्यान आज ते ऑलमोस्ट 5,000 सुमार आडिल्ले आसा. खूप महिने जाता म्हणून आणि नंतर SC ST OBC 2,500 आणि BPLक 1,000 अशा तरेचो एक परत तितून बदल घडपाचो ठरलेले आसा. 283 स्टाफ आसलेलो. चीफ मिनिस्टरान आज ऑर्डर दिल्या की हो जो स्टाफ हा तांकां गव्हर्मेंट सॅलरी लावची, गव्हर्मेंट स्केल प्रमाणे तांकां पगार जावचो आणि ते रेग्युलर जावचे स्टेप बाय स्टेप. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी.